नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांवयली पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कलंगूट पुलिशेन 12 भिकाऱ्यांक केली अटक। पर्यटन हंगाम सोंपसर चालू उरतली मोहीम। वादाचो विषय थारिल्ल्या दिवचल बाजारांतल्या पत्र्याच्या गळ्यांचेर पुलीस आनी पालिकेन केली कारवाय। गाडे काडून उडोवपाचें काम घेतले हातान। खनिज माल उखलपा खातीर येरादारी दर दियात वाडोवन ट्रक धन्यांनी केल्या मागणी। लायटीच्यो वायरी चोरपाच्या प्रकरणात केपे पुलिशेन 4 जाणांक केली अटक। शेरड्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ले सुवातेंतल्यान चोरिल्ल्यो वायरी। सुमार 15 विद्यार्थी आनी हॉटेलाच्या स्टाफाक जालें फूड पॉयझनिंग। भलायकी बाडिल्ल्यान हॉस्पिटलांत केल्यात भरती। शापोरा बोंदीर वाड्यार पेवर्स घालपाच्या कामाक जाली सुरवात। आमदार दिलायला लोबोन केलें कामाचें उक्तावण। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। गृहमंत्री प्रमोद सावंतान सांगना फुडें कळंगूट पुलिशेन बिरेस्तारा 12 भिकाऱ्यांक अटक केली। गोंयांत भिकाऱ्यांक लागून पर्यटकांक त्रास जातात। अटक केल्ल्या भिकाऱ्यांक कोर्टांत हाजीर करतले। पर्यटन हंगाम सोंपसर ही मोहीम चालूच उरतली अशें पुलिशेचें म्हणणें। वादाचो विषय थारिल्ले दिवचल बाजारांतले पत्र्याचे गाळे निमाणे काडले। बिरेस्तारा सकाळी पुलीस बंदोबस्तांत गाडे काडपाचें काम हातान घेतले। तांत्रीक कारणाक लागून 24तल्या 8 गाड्या आडची कारवाय मात लांबणेचेर पडल्या। नव्या बाजार संकुल प्रकल्पाचें काम करपा खातीर गणपती पूजन मंडप फुडले जे गाडे काडिल्ले त्या गाडेवाल्याची तात्पुरती सोय म्हूण नुस्तें मार्केटा कडेन पत्र्याचे गाडे बांदिल्ले। नवीन प्रकल्पांत स्थलांतर केलें आसतनाय गाडेवाल्यांनी पत्र्यांच्या गाड्यांचो ताबो सोडूंक नाशिल्लो। ह्या मुद्द्यावयल्यान 2 म्हयन्यां पयलीं जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेत गरमागरम चर्चा जाल्ली। सगळ्यांक उत्सुकता असली की केन्ना गाडे आमी हे करता ते आयज फायनली आयज तो दीस येयला। जवळ जवळ 16 गाडे आमी आयज डिमोलिश करतले। भितरले 8 उरता ते थोडे तेंची लिगलिटीज आसा बारीक सारीक त्यो बेगींतले बेगीन आमी हे करून ते आमी मागीर काडपाचो प्रयत्न करता। आनी आमी ऑलरेडी कावन्सिलान सगळे आमी पयलीं डिसिजन घेतलेले जाले, फक्त मातशे डिले जाले लीगल हेयर तशें। गोंयांत खणीच्या लिलावा उपरांत रोखडोच खण वेवसाय सुरू जातलो। फाटल्या 10 वर्सां सावन ट्रक बंद आशिल्ल्यान ह्या खनिज ट्रकांक सरकारान वेगवेगळ्या करांत सवलती दिवच्यो। देखून गोंय खनिज येरादारी ट्रक मालक संघटनेन ट्रका खातीर ही 10 वर्सां उणी करची आनी ई असोसिएशनान लिलावाचो खनिज माल उखलपा खातीर येरादारी दर लेगीत वाडोवचे आनी ग्रीन टॅक्स कमी करचो अशी मागणी केल्या। पयलीं ते मेगा सॉफ्ट करताले, आतां सरकारान चेंज केलो आनी ते GLA कडेन घेतलो आनी ते 295 रुपीज पर डे आमचे कडेन चार्जीस घेता पर मंथ। बट तेजेरूय बी ते हें तरी सरकारा कडेन आसा। हेका मोटर व्हेहिकल एक्ट ऑफ इंडिया नाका हे सरकारान डिसिजन घेतलें जाल्यार हांगा DMG तें करपा जाता। ते संदर्भान आमी तेंचेर कॉरस्पॉन्डंट बी केल्लें आसा। दुसरें आमचे जे हें आसा रोड टॅक्स DMGन ऑर्डर काडली, लिजार गाडी चलताल्यो त्यो बंद जाल्यो। जुनाच्यान सरकारान घेतले, जून 22च्यान सरकारान लिजो घेतली। म्हणटकीर ती लिजो टॅक्स जे रोड टॅक्स भरता ते आमचे कॅरी फॉरवर्ड करचे। टॅक्स घेवपाची चालूच आसा, रोड टॅक्स घेवपाची चालूच आसा आनी ते कॅरी फॉरवर्ड करचे हो एक रिक्वेस्ट आसा आमचो। ऑलमोस्ट 10 वर्सां 3 म्हयने जाले मायनींग बंद आसा आनी हे सरकारान एक बरो इनिशिएटीव घेवन
ते मायनींग ब्लॉकाची पावणी करून ती मायनींग स्टार्ट करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. त्या बद्दल आमी सरकाराचे परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. आतां मायनींग डंप्स पळय आसा तेय तांणी करपा खातीर पॉलिसी केल्ली आसा. त्याच बराबर आमची जी ड्युटीज आसा स्टॅम्प ड्युटीज 50% भरपाची ती बी वेव ऑफ केल्ली आसा सरकारान. त्याय बद्दल हांव तांकां सरकाराचो उपकारी आसा. दुसरे आमचे थोडे इश्यू आसा ते इश्यू आमी सरकारा कडेन फॉलोअप करीत आसले. त्या संदर्भान आमी सावथ गोवा ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या माध्यमाच्यान सरकाराक 15/6/2022 एक लेटर केल्लें. मागीर परत 26/9/2022 गेलें. लायटीचे केबल चोरप्यांक केपे पुलिसांनी अटक केल्या. मेहताब अली, हैदर अली, मुहम्मद सारी आणि मुहम्मद वकार अशी चोरांची नांवां आसात. हे चारूय जाण उत्तर प्रदेशांतले पूण सद्याक ते गोंयांत राबितो करून आसात. चोरिल्ल्या केबलीचे मोल 21,41,990 रुपया आसा. हे केबल्स अंडरग्राउंड कनेक्शन दितना वापरतात. हो माल होणा एका गुदावांत तांणी दवरिल्लो. कुमार जैन इज अ साइट इंजिनियर. ताणे एक कंप्लेन दिली की ते अंडरग्राउंड केबल ले करतात शेल्डे कळ्ळें. तेंचे ते केबल कोणी तरी रातचे 14 तारखेक आणि 15 तारखेक रातचे चोरून व्हेले म्हणून. वर्थ ऑल टुगेदर वर्थ रुपीज 21,41,000 रुपया जातले. सो अकॉर्डिंगली आमी ऑफेन्स रजिस्टर केले सेक्शन 379 IPC आणि आमी अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर STPO केपें अँड अंडर सुपरविजन ऑफ SP साउथ वी कंडक्टेड एन इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें. आणि ड्युरिंग कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आमी रातचे कितें केलें की रातचे सिव्हिल कपड्यांनी ते स्टाफ आमचे पेट्रोलिंगाक दवरले. सो ड्युरिंग कोर्स ऑफ दिस थिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स एंड ह्युमन सर्वेलन्स आमकां एक बलेरो जीप दिसली कळ्ळें. तेजो नंबर आशिल्लो GA03N5364. एक व्हायट कलर बलेरो जीप आसा ती सस्पिशियस ऑड टायमाचेर थंय मूव जाताली. सो अकॉर्डिंगली आमी त्या बलेरो जीपीक ओनराक कॉन्टॅक्ट केले आणि त्यांनी ती जीप एक मेहताब अली एका भाड्याक दिल्ली. आणि हो मेहताब अली आपल्या ऑक्युपंटाक घेऊन हांगसर ओल्ड गोवा कदम प्लाटू थंय एक भाड्याचो फ्लॅट घेऊन रावतालो. सो आमचे जे इन्व्हेस्टिगेशनाक कळ्ळें की दीस पीपल आर इन्वॉल्ड इन दीस पर्टिक्युलर क्रायम. आमी कितें केलें आमी रातचे हांव अलॉंग विथ म्हजे स्टाफ अँड असिस्टन्स ऑफ ओल्ड गोवा PS आमी रेड मारली आणि तांकां रातचे आमी धरले. धरतरी ते एडमिटेड डेट दे हॅव कमिटेड अ क्रायम. तेंचे कडेन कटर आशिल्लो त्या कटरान ते हे करताले आणि रातचे ते ड्रमातले अख्खे ते रोड काडप आणि तेंच्यांनी एक हांगा होंडा वाळपय सायडीन होंडा एक गांव आसा थंय एक तेंच्यांनी गुडावन घेतलो भाड्याक आणि त्या गुडान तो स्टॅक करून दवरलो सगळे केबल. कर्मा मोंतेरो बागा हॉटेलांतल्या 15 ते 20 कर्मचाऱ्यांक आणि विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग जावन हॉस्पिटलांत दखल केल्यात. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक ICU वॉर्डांत दाखल केल्यात. या संदर्भात पालकांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. हे फूड पॉयझनिंग नेमके कशें जालें हाचो तपास चालू आसा. My son works for a hotel called Beach Hotel, Karma Montero in Baga. He works in the IT, and they had a party today, which I was not aware of. Suddenly, at about 7:30 or something, a call came up saying that my son is very serious in the ICU. So I said, "What happened?" So they said food poisoning. So we came rushed here and we saw, and then they were sick, and we were told that there were many others, about 15 also. 15 about their staff were in the hospital. He had motions and vomiting, and he was shivering. Shivering also. I don't know what kind of food he ate and what kind of food they served They them. served. Substandard food. He's improved now. He's improved now. You can see him there in the hospital. And then we came. I told them they're going to make a police complaint because this should not be repeated. About 15 of them. 15 staff. The police told me there are 316 property. हणजुण्या शापोर बांद्री वाड्याचेर 8 लाख रुपया खर्च करून पेवर्स घालपाच्या कामाचें उक्तावण शिवोलीची आमदार डिलायला लोबोन बिरेस्तारा केलें. ह्या वाठारांतले रस्ते पयलींच बारीक आनी तांची दुरुस्ती जावपाक जाय. ते खातीर लोकांनी सरकाराक अशी उदरगतीची कामां करतना तेंको दिवचो अशें डिलायलान म्हणलां.
आयज आमी हांगा येयल्ली हा अंजुना शापोरा बोंदीरवाडो आनी टू इनॉग्रेट लेईंग ऑफ पेवर्स एट द कॉस्ट ऑफ 8 lakhs. 8 lakhsचे काम ते ही कामां फॉलोअप करून सगळ्यांनी आमी एकठांय जावन फॉलोअप करून पास करून हाडलेली हा. मेन कितें आमकां हांगा लोकलांचो सपोर्ट जाय. रस्ते पयले सद्याक बारीक मागीर मटिरियल येता आनी सगळ्याच्या सपोर्टान आमी हे काम कंप्लीट करतली. 2019 ह्या वर्सा सावन संवसारभर कोरोनान धुमाकूळ घालून दवरला. मात थोड्या तेंपा खातीर सगळें आदी आशिल्लें तशें सुरळीत जावपाच्या वाटेर आसतना चीनात परतून एक फावट कोरोनाचो प्रसार सुरू जाला. BF7 नांवाचो हो नवो ओमिक्रॉन व्हायरसाचो प्रकार जावन आसून भारतांतूय ह्या प्रकाराचे एकूण 4 दुयेंती सापडल्यात. तर अमेरिका, ब्रिटन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेन्मार्क ह्या युरोपियन राष्ट्रांनी ह्या व्हायरसाचे दुयेंती सापडपाक लागल्यात. ह्या खातीर संवसारभरातले देश ह्या नव्या व्हायरसाक लागून अलर्ट जाल्यात. 2019 ते 2021 मेरेन कोरोनाच्या भयान जगपी मनशांक थाकाय दिवपाक निमणे 2022 हे वर्स उजवाडले. ह्या वर्साक मास्का पासून थोडी भोव सुटका मनशाक मेळ्ळी. 2022 वर्साक सगळ्यो कार्यावळी आदल्या वरी व्हडा प्रमाणात घडपाक लागले. मात हे वर्स सोंपतना BF7 नांवाचो हो नवो ओमिक्रॉन व्हायरसाचो प्रकार चीनात अस्तित्वात आयला. हो प्रकार चड संसर्गजन्य आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. देखून पुराय संवसारभर परत एक फावट कोरोनाचे ल्हार पातळपाची भिरांत उप्रासल्या. भारतांतूय ह्या प्रकाराचे एकूण 4 दुयेंती सापडल्यात. 2 गुजरात तर 2 दुयेंती ओडिशांत मेळ्ळ्यात. पूण भारतांतल्या 95% लोकांक वाशिनीकरण जाल्लें आसा ते खातीर लॉकडावन करपाची गरज पडची ना असो विश्वास इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचो डायरेक्टर दोतोर अनिल गोयल हांणी उक्तायला. BF7 हो ओमिक्रॉन व्हेरियंट BF5चो उपअंश आसून तो चड संसर्गजन्य आशिल्ल्याचें कळटा. BF7 ह्या व्हायरसाचो संसर्ग वाशिना घेवन लेगीत जांची प्रतिकार शक्ती उणी आसा तांकांय जावपाची पुराय शक्यताय आसा. चीनात ह्या उपअंशाचो संसर्ग वाडपाक लागिल्ल्यान पुराय संवसारभरांतले देश अलर्ट जाल्या. BF7 ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशाक गळो दुखप, जोर येवप, थंडी अशा तरेची लक्षणां दिसून येतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. IIT प्रकल्प सांग्यारूच येतलो. सुवात कमी पडटा जाल्यार दुसरी सुवात पर्याय म्हूण आमी सोदतले. मात ही दुसरी सुवात लेगीत सांग्यावेलीच आसतली. हो प्रकल्प सांगे मतदारसंघाचो चेहरो बदलूंक शकता. ताका लागून हो प्रकल्प हांव कसोच सांग्या भायर वचपाक दिवचो ना अशें विधान सांगेचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी व्यक्त केला. जे शेतकार आतां सांग्याच्या शेता विशीं उलयता तांणी सांग्यार धरणां आसून लेगीत शेतां पडींग कित्याक दवरलीं असो प्रस्न सुभाषान सांगेच्या शेतकारांक केला. IIT हो सांग्यारूच जातलो. आय एम फर्म ऑन दॅट. मे बी कितें आसा आतां जे प्रपोज सायट आशिल्ली एंड वॉट वी आर वर्कींग ऑन जागो इनसफिशियंट आसा म्हणून जागो आमी परत दुसरो दिवपाचो केल्लो आसा तांकां. सो सांग्यार सोडून IIT खंय वचचें ना कळ्ळें न्ही. आनी खंय गेले जर जाय हे सगळे मार्ग आसा ते आमकां करचेच पडटले. IIT आनी खंय गेले ते ऑटोमॅटिकली IIT जावचें ना. विरोध आसतलो, ऑपोजिशन आसतलें, प्रोटेस्ट आसतलें, त्यानूच वचचें पडटलें. देर कॅनॉट बी एनी अदर सायट वीच इज फुल्ली फ्री एंड गोंयान भितर खंय भांगराची खण खणपाक गेले जाल्यार पासून विरोध हो जातलोच. IIT हो शैक्षणीक प्रकल्प आसा. इट इज अ एज्युकेशनल क्वालिटी एज्युकेशनल प्रोजेक्ट एंड दॅट आय वील नॉट मिस इट. इट वील हॅपन इन सांगे. तो जागा आसा, दुसरो जागा आसा, त्या जाग्याक जाय जाल्यार पळय फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू दॅट प्लेस बिकॉज इट इज अ गव्हर्मेंट लँड. गव्हर्मेंट नीड नॉट स्पेंड एडिशनल अमावंट ऑन दॅट. आमी त्या खातीर ताजेर स्ट्रेस करतात. आतां ना जालें जर जाय जाल्यार वी हॅव अदर ऑप्शन्स ऑल्सो. दुसरे कडेन ऑप्शन्स आसात म्हणटकच वी वील सी दॅट गव्हर्मेंट आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलें आसा की IIT जातलीच गोंयांत भितर जातलीच आनी ती जातली. हांव तरी म्हणटा सांग्यारूच जातली. आमचे कडेन ऑल्टरनेट 1, 2, 3, 4 सांगे आहा ते व्हडले. सांगेम इज द बिगेस्ट तालुका. ऑल द पीपल फार्मर्स जावं बाकीचे कोणी सो कॉल्ड फार्मर्स वॉट डे से दॅट सांग्याची सगळी जमीन सुपीक आसा जाल्यार सांग्या धरण आसा आनी धरणांतल्यान सगळे कॅनल्स गेल्ले आसा. आजूबाजूची पडंग आसा ते शेतकऱ्यांनी मुखार येवपाक जाय आनी करपाक जाय. So vast land which is being put under command area that is not been cultivated. If anybody comes forward then we will extend all our support
But just saying that it is a agricultural land, it is a rich सुपीक जमीन आसा आनी ती करपाक जायना. आमी मागतात ते कित्या खातीर आमचो एज्युकेशनल आनी IIT सारको प्रकल्प, IIT सारको प्रकल्प हे सांग्या सारके साकार जाले जर जाय जाल्यार इट वील चेंज द फेस ऑफ सांगें. गोकुळवाडी साखळेच्या गुरुदास विद्यालयान क्रीडा महोत्सव आयोजित केलो. या वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान साखळेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळ हाजीर आशिल्ले. अभ्यासा वांगडा विद्यार्थ्यांनी क्रीडा सर्तीत वांटो घेवप गरजेचो, तशेंच अभ्यासाचो शारिरीक विकास करप गरजेचो असो संदेश राजेश सावळान क्रीडा महोत्सवा वेळार विद्यार्थ्यांक दिलो. या वेळार साखळेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळ, अध्यक्ष प्रताप गावस, व्यवस्थापिका गीता गावस, सचिव हनीफ शेख, सुरेश गावस, अर्जुन मळीक, गणेश मळीक, प्रभारी मुख्याध्यापक लक्ष्मी सिनारी या सुवाळ्या वेळार हाजीर आशिल्ली. गोय राज्य हे फकत सन एंड सँड न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स म्हळ्यारूच खेळ पर्यटनाचे लेगीत केंद्र करपा खातीर गोंय सरकारान मोख दवरल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल तशेंच हेर खेळांक खेळ पर्यटनात चड उर्बा दिवपाची सरकाराचो विचार आसा. गोंयांत कितलेशेच तरेचे पर्यटनांचो आस्पाव आसा, तातूंत आतां खेळ पर्यटनाक उर्बा दिवपाची गरज आसा. स्पोर्ट्स एंड टुरिजम गो लॉंग वे. म्हजो मित्र बाब गोविंद येवपाचो आशिल्लो, ही इज आउट ऑफ टाउन, सो आय जस्ट हॅड अ चॅट विथ हिम. एंड आय थिंक वी नीड टू प्रमोट टुरिजम एंड वी नीड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन डिफरंट फॉर्म्स. Ironman 70.3 has been the start, where we have had a different way of looking at things when Goa is concerned. Perception building करतले जाल्यार we need to have sun, sand, sea. We added software, now we are adding sports. So 5S. Chief Minister has support us up, and I think we need to ensure that along with our Chief Minister, we need to start building a different perception for Goa, that we add more values in terms of people who come down. So it might be from homestays, spiritual, adventure, wellness, MICE, आणि sun, sand and sea, hinterland, eco. हे सगळे variables आमी तुका दिवपाक necessary infrastructure and necessary services are being done, new tourism services, so that we are able to give a good experience and also increase the stay of a tourist who comes here and wants to spend money and have a good capita spend. Just like tourism पळयतात. Slowly we need to also build a narrative. And every sports has a role to play. Table tennis has been something which has been close to everybody. Every child to everyone wants to play this type of games like table tennis, cricket, badminton, football. And this will add to the things or the flavor of getting Goa into the sports tourism destination area. कॉम्बॅट कराटे बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स अकादमीची 3री वर्सुकी कार्यावळ म्हापसा जाली. गोंयच्या वेगवेगळ्या सक्षम खेळगड्यां खातीर आनीक एक आव्हानात्मक खेळ उक्तो करतात. हाका लागून सगळ्या वेगवेगळ्या तरेन शिकपाक सक्षम आशिल्ल्यांक एक व्हड संद आनी माची मेळटली, तशेंच ती ह्या अकादमीचो एक भाग जातली अशें कराटे आनी बॉक्सिंगाचे प्रशिक्षक राजा शेट्टी हाणें सांगलें. माझे नाव राजा नामदेव शेट्टी आहे. हांव CKP थ्रू CKP जो आमचे कॉम्बॅट कराटे बॉक्सिंग मार्शल आर्ट अकॅडमी आहा तेज्या थ्रू उलयता.
आयज जो आमी हो जो बॅनर लॉन्च केल्लो आहा तेज्या फाटल्यान मेन कारण सांगपाचें म्हटल्यार जे आमचे डिफरन्शियली एबल्ड लोक आसा तेंच्या खातीर स्पोर्ट्सान कितें तरी शिकपाक जाय तांकां जाल्यार ते कितें हितून करतले. सो CKB आमी तांकां किक बॉक्सिंग शिकोवपाक रेडी आसा आनी आमी तांकां ट्रेन करतले. स्पेशल आमी तांकां ट्रेनींग दितले. विकांतल्यान एक दीस आमी तेंच्या खातीर क्लास दवरतले आनी तेंचो प्रोग्रेस पळयता तशें कितें जाता आमी हें करतले. सो आयज ही आमी स्टार्ट घेतलेली आसा किक बॉक्सिंग जे आमचे डिफरन्शियली एबल्ड लोक आहा तांकां शिकोवपा खातीर आनी आमी तांकां फक्त शिकोवन अशें खंय हें करचें ना. तांकां एक असो प्लॅटफॉर्म रेडी करून दितले की किक बॉक्सिंग ते नॅशनल लेवल पर्यंत रिप्रेझेंट करूं शकता. कळंगूट नायकावाड्यार 3 भटकी गोरवां नाल्यांत पडपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायकल लोबोच्या PAन फुडाकार घेवन कळंगूट पुलीस स्टेशनाक कळीत केले. उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार पावून तांकां सुरक्षीत नाल्यांतल्यान भायर काडली. कळंगूट नायकावाड्यार 3 भटकी गोरवां नाल्यांत पडपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायकल लोबोच्या PAन फुडाकार घेवन कळंगूट पुलीस स्टेशनाक कळीत केले. उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार पावून तांकां सुरक्षीत नाल्यांतल्यान भायर काडिल्ले पळोवपाक मेळटा. जिणेंत अशक्य अशें कांयच ना, मात ते खातीर कश्ट घेवपाक जाय. वेळाक चड म्हत्व आसा तेन्ना विद्यार्थ्यांनी वेळाचें वेवस्थीत नियोजन करपाक जाय अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां. दिवचलच्या श्री राधाकृष्ण विद्यालयाच्या स्नेह संमेलना निमतान आयोजीत इनामां वांटप सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष विद्याधर शिरोडकर, उपाध्यक्ष यशवंत गावस, व्यवस्थापक गोपाळ मोरजकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. इनामां वांटप सुवाळ्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी सादर केल्यो. सारी रात क्या बताना करूँगा, पीठ पीठ ढोल पीठ हाथ पाँव मार कित्याक शिकपाक जाय. शिकपाक एक्चुअली खंयचीच हें नासता की भुरगीं आसूं, मिडल एज आसूं, जाणटी आसूं की 70 वर्साचो रिटायर्ड टीचर आसूं. शिकप हें सदांच जाय. पण त्यातल्या भुरग्यांनी जास्त कितें आसता, भुरगीं मोल्ड करूं शकता. मोल्डिंग बिकम्स बेटर एट द यंगर एज. एज द एज प्रोसेस ग्रोज, मोल्डिंग बिकम्स डिफिकल्ट. क्ले माती जी असता, जेन्ना तुम्ही भुरगीं आसता ती जाय तशी मोल्ड करूं शकता. पण एकदा ती मडकी जाली काय मागीर मोल्ड करपाक जायना. चड मोल्ड केल्यार ती फुट्टा. सो त्यामुळे तुम्ही तुमच्याकडे सगळे गुण घेवपाक आज तुमची कॅपेबिलिटी आसा. आणि हे जर गुण घेतले, खंयचीच गोष्ट इजी गावना. बट दॅट इज नथिंग इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. बट दॅट इज नथिंग इजी ऑल्सो. सो फॉर दॅट मॅटर तुम्ही तुमच्या टायमाचो एकदम प्रॉपर यूज करपाक जाय. मेटिक्युलस यूज ऑफ टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सरकारी शाळांनी दिल्लें शिक्षण उत्कृष्ट आसता. आयज सरकारी माध्यमीक शाळांनी शिक्षण घेतिल्ली विद्यार्थी दोतोर, अभियंते, शिक्षक अशे वेगवेगळ्या मळार वावुरतात. देखून सरकारी शाळेंत शिकपी मनीस उत्कृष्ट आसता. अशे तरेचो सामाजीक मेळावो आसूंक जाय. विद्यार्थ्यांची कला दाखोवपा खातीर दर एका गांवांतल्या विद्यालयांत स्नेह संमेलन घडोवन हाडपाक जाय अशें दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी सरकारी प्राथमीक विद्यालय कुळे जाल्ल्या स्नेह संमेलनाक सांगलें. इनामां वांटप सुवाळ्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी सादर केल्यो.
घुवाची तांक आसा किंवा सरकारी शाळा म्हणली की गांव की मुर्गी दाल बराबर अशें केन्ना म्हणटा थंय भेट दिवपा खातीर वतात आणि म्हणून ह्या गांवचें नांव सुद्दां जगाच्या नकाशाचेर खूब वयर पावल्लें आसा आणि म्हणून ह्या जाग्याक सुद्दां खूब म्हत्व आसा आणि म्हणून हांव सगळे कडेन मागतां की जे शिक्षण आमकां ह्या शाळांनी मेळटा आमकां ह्या शाळेन जे दिलें वता त्या शिक्षणाची शिदोरी जी आसा तेच शिक्षण जे आसा हेच आमकां फुडें व्हरपी आनी मुखार व्हरपी आसा त्याच्या आदाराचेर आमी मुखार वतले ज्या भुरग्यांचो आयज हांगासर तांकां बक्षिसां मेळ्ळेली आसात वा तांकां फुडें तांकां मेळून आसात त्यांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आणि प्रत्येका कडेन मागता जे म्हाका आयज मेळ्ळा पयलें बक्षीस मेळ्ळा आसा जाल्यार पुरो म्हाका आतां आनी फुडें कांय नाका अशें न्ही जाल्यार ह्या वर्सा जरी पयलें बक्षीस मेळ्ळें जाल्यार फुडल्या वर्साय पयलें बक्षीस मेळपा खातीर यत्न करचो पडटलो म्हाका आयज जर बक्षीस मेळना जाल्यार फुडल्या वर्सा बक्षीस मेळपा खातीर म्हाका यत्न करचो पडटलो आणि म्हणून हर एकान हें दोळ्यान आपल्या मनान धरचें की आमकां सगळ्यांक व्हडलें जावपा जाय जगा भितर स्पर्धा आसा ह्या स्पर्धे भितर आमी सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय तेजे खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करीत रावचे भुरग्यांनी अशें ह्या समयाचेर मागता आणि जे आमकां पालक आणि आमचे शिक्षक जे आमकां शिकयता त्याचे सगळ्यांनी समजून घेवचे विचार करचो आणि त्यांनी घालून दिल्ल्या जे मार्ग दाखयल्ल्या मार्गाच्या आदाराचेर सगळ्यांनी फुडें वचचें फातर्पेच्या शांतादुर्गा फातर्पे कार्नीचो वर्सुकी जात्रा फाल्याच्यान सुरू जाता ही जात्रा 26 तारखेमेरेन चलतली 4 दीस चलपी हे जात्रेन वेगवेगळी धर्मीक विधी तशेंच देवाची चांदी मयूर सूर्य तशेंच महारथांतल्यान मिरवणूक काडटले देवस्थानाचे अध्यक्ष दिवाकर देसायान हे विशीं म्हायती दिली पयल्या दिसा फातोडेर धर्मीक विधी राती शिबिकोत्सव उपरांत देवीची चांदीच्या रथांतल्यान मिरवणूक काडटले दुसऱ्या दिसा धर्मीक विधी तशेंच महाअभिषेक जातलो शांतादुर्गा फातर्पे जात्रोत्सव 23 डिसेंबर 2022 ते 26 डिसेंबर 2022 असे 4 दीस आसतलो पयले दीस 23 डिसेंबर सकाळी धार्मीक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव नंतर देवीची चांदीच्या रथातून मिरवणूक आसतली आतिशबाजी आरती प्रसाद नंतर स्वर धून हो संगीताचो कार्यक्रम आसता सेकंड डे 24 तारीख सकाळी धार्मीक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव नंतर देवीची मयूर रथातून मिरवणूक आसतली तशीच आतशबाजी आरती प्रसाद व नंतर एक कोंकणी नाटक आसतलें थर्ड डे 25 डिसेंबर सकाळी धार्मीक विधी महाअभिषेक रात्री 10 वाजता देवीची सूर्य रथातून मिरवणूक आसतली तशेंच आतशबाजी आरती प्रसाद नंतर एक कोंकणी नाटक आसतलें चवथे दीस 25 डिसेंबर 26 डिसेंबर सकाळी आरती सकाळी धार्मीक विधी महाअभिषेक रात्री शिबिकोत्सव रात्री एक ऑर्केस्ट्रा आसतलो द गोवन मेलोडियनचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो नंतर 6 वाजता पहाटे महारथांतून देवीची मिरवणूक आरती आतशबाजी प्रसाद आनी जात्रेची सांगता जातली आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही